गोंयांत फाटल्या 2-3 म्हयन्यांसावन शॉक येवन मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। बिरेस्तारा फोंड्यां जोफिलनगर वाठारांत क्रेनीच्या आदारान ट्रकांत लाकडां भरतना अचकीत क्रेनीचो स्पर्श विजेच्या सरयेक जालो। ह्या दुर्घटनेत क्रेनीचो ड्रायव्हर मेहबूब पारकेवाले हांकां दुर्दैवी मरण आयले। फोंड्यां जोफिलनगर फोंड्यां हांगा एक वायट दुर्घटना घडली। जो चर्ची कडेन कपेला कडेन जी हेजे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरान लाकडां मारून दवरिल्ली तेजी उचल करपा खातीर क्रेन हाडलेली आनी ती क्रेन जेन्ना उचल करताली ती लाकडां क्रेन भरताली गाडयेन तेन्ना क्रेनीचो स्पर्श वीज वाहिन्याक जालो आनी हो मेहबूब पारकेवाले 32 ह्या ऑपरेटराक थंयच्या थंय मरण आयलें। जेन्ना ताका व्हरोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो तेन्ना ताका डॉक्टरान थंय मृत घोशीत केलो। आज तेजी पोस्टमॉर्टम करून तेजी बॉडी तेजे कुटुंबियाच्या हातीन दितली आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस तपास चालू आसा। मजगती आनीक एक दुर्दैवी घडणूक मडगांवां रेल्वे स्टेशनार घडली। नशेद रेल्वेच्या डब्यार चडटना लायटीच्या सरयेक तेकून झारखंडच्या निर्मुद लगून ह्या तरणाट्याक पयलीं शॉक आयलो। उपरांत जीएमसीत उपचार घेतना ताका मरण आयलें। 16 नोव्हेंबराक मडगांव रेल्वे स्टेशनार एक विचित्र घटना घडली। जेन्ना वास्को वेलंकनी ट्रेन मडगांव पावली तेन्ना निर्मूद लागून हो मूळ झारखंडचो 29 वर्साच्या भुरग्यान ट्रेनीच्या टॉपार चडपाक प्रयत्न केलो। ट्रेनीच्या टॉपार तो चडलोय बी आनी थंय जे इलेक्ट्रिफिकेशनाक ज्यो वायरी आसात ताका लागून ताजो अर्दो पार्ट जळून गेल्या उपरांत थंयच्यान रोखडोच ताका जीएमसी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो उपचारा खातीर आनी जवळ जवळ 15 दिसांनी काल ताका मरण आयलें जीएमसी उपचार घेतना दरम्यान। तो कित्याक चडलो आनी कितें हें आशिल्लें की ट्रेन काय अशी फूल नाशिल्ली की वचपाची ट्रेनीक जागा ना म्हणून तो वयर चडलो अशें बी कांय ना। कित्याक लागलो हाचो तपास पुलीस करीत आसा। मडगांवच्या गोमंतक टीव्ही खातीर हांव